संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपाक 2 वा 3 वर्सां लागू येतात, पण तो बंद करचे नात. दर एका शेतकाराचो संजीवनी कडेन करार जातलो. फायली कायदो खात्यात धाडून दिल्यात. ऊसकार आपले उत्पादन खंय विकूं, पण पैसे सरकार दितले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उतर दिला. तशेंच खणी सुरू करपाचे 100% यत्न करतलो अशें ताणें सांगलां. संजीवनी साखर कारखानो कोऑपरेटिव्ह सोडून एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंटा खाला हाडला. गोंयच्या इतिहासात हे पयले खेपे घडलां अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सध्या थारावन दिल्ले रेटी प्रमाण 3 वर्सां मेरेन म्हटल्यार कारखानो सुरू जाय मेरेन ऊसकारांक टना फाटल्यान 3000 दितले ताणें सांगलां. आयकात मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें तें. ह्या वेळा फार्मरांनी मला मुख्यमंत्री म्हणून पयली म्हाका धन्यवाद म्हणपाक जाय. कित्याक तो सांगता पयले फावटी राज्याच्या इतिहासात संजीवनी फॅक्टरी कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंट सोडून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक ह्या पयलीं केन्ना जावं नासलें. दुसरें हो निर्णय घेवपाक आनी पुराय ती कमिटी काडल्या. तितून आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा, तितून माजी आमदार बाब वासू मेघगांवकार आसा, सुभाष फळदेसाय आसा, तो आतांचो आमदार बाब प्रसाद गांवकारूय आसा. आनी पुराय तें डिसिजन जालां की हे फावटी शुगर फॅक्टरी चलूंक शकना. आमी संजीवनी बंद करिना, आमी संजीवनी चालू दवरला. पण संजीवनी परत चालू करपाक कदाचित 2 वर्सां वयतली किंवा 3 वर्सां लागत चडांत चड. पण 3 वर्सां आमी तांकां जे पयशे दिताले 2400 रुपया, ताच्या पेक्षा आनी 600 रुपया चड दिता. 3000 रुपया पर टन तांकां आमी फारीक करपाचो आसा. तुमचो ऊस तुमी जाय तांकां विका. आमी 3000 रुपया पर टन कोणू दितले. फुडल्या वर्सा 2800 रुपया दितले. ताच्या उपरांत 2600 रुपया दितले. खंयचोच मुख्यमंत्री ह्या पद्दतीचें डिसिजन घेवचो नासलो. तुमचो वीज तुमी जाय तांकां विका, आमी ना. 3000 रुपया, 2800, 2600 आनी ऊस तुमी विकपाचो. ते बरोबर मागता, तांकांय खबर आसा, ताचो एग्रीमेंट चालू आसा. इंडिविज्युअल प्रत्येकाचो एग्रीमेंट संजीवनी कडेन जातलो. ताचो ड्राफ्ट एग्रीमेंट लॉ डिपार्टमेंटान मिटिंगाक गेला. सरकार असल्या कारणान काही कामाक थोडीशी गती लागता, वेळ लागता. ताका आमी गती दिल्या. म्हाका दिसता सोमार मंगळार पर्यंत एकदा लॉ डिपार्टमेंटाच्यान मिटींग जावन येयलो. ऑलरेडी आमचे नोडल एग्रीकल्चर ऑफिसरान तो सर्वे केला. तुजो कितल्या एकरान तुजो कितलो ऊस आसा, फाटलो कितलो आसलो, हाजेर प्रत्येकाचो एग्रीमेंट जातलो. प्रत्येकान सायन मारतलो. ताजे पयशे ताका मेळटले. आनी फुडल्या 3 वर्सां उपरांत संजीवनी परत चालू जातलो. हो मायनींग बेल्ट म्हणजे म्हाजोय मतदारसंघ तुज्या एकच मायनींग बेल्ट आसा. पण ज्या पद्दतीन हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत ही ऑफिसान आसतले किंवा जे आमकां मटेरियल तांकां अलाव करपाक मेळटा, तितक्यो मायनींग एक्टिविटी म्हज्या टेन्युअरांत हांवें सुरू केल्या. सुरू करपाचो 100% प्रयत्न जावं तो मागीर रिव्यू रेट पिटिशन फायल करून किंवा जावं तो केंद्र सरकारच्या सहकार्यान. ओके, म्हाजो प्रयत्न सुरू आसा. खात्री आसा की जाता तितले बेगीन माहिती सुरू जाता. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार.